ना 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 डॉक्टर माशेलकर आणि डॉक्टर अब्दुल कलाम सदां एकच गजाल सांगत आयल्यात ती म्हणजे भुरग्याक प्रश्न विचारून दी. हय करेक्ट. बरोबर. तांच्या प्रश्नाची उत्तरां उत्तरां तुमचे कडेन आसूं आसूं जाय. अशी तरेची एक मानसीक खच्चीकरण जाता की भुरग्यान एक बरो प्रश्न विचारलो जाल्यार ओगी बस चड उलोवपाक लागलो तूं हांगच्यानी सगळी सुरवात जाता आणि ताका लागून मागीर सगळो भुरगोच खचता सगळे आणि अशी मागीर प्रत्येक गजाली बाबतीत अशें खच्चीकरण करत रावप. टिचरान आपलो हें करप बरोबर. आपली सेफ सायड न्ही आनी जरब बसोवप आपली. म्हणजे ते तशें राची म्हणटा आपली कोलीतच काडून घेतले बरोबर. बडी काडून घेतली ती सोडात पूण अदरवायज इवन मेंटली हॅरेस करप अशी तरेचे प्रकार घडटात तातूंतल्यानय भुरगो खचता. डेफिनेटली थंय चड खसता. टिचर्सांची जबाबदारी चड आसा अशी तुमकां हय दिसता डेफिनेटली टिचराची जबाबदारी आसा. त्या दृश्टींतल्यान कितें जावचें काय तुमी म्हणटाले कावन्सिलर अपॉइंट करचे आमकां काय ना 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 टिचरांनी कावन्सिलरांनी तांकां ट्रेनिंग दिवचें किंवा कशें आसा एक आतां ही उतरां बसली न्ही जशें तांणी म्हणलें की कितें रे राती पिवन आयलो एका दृश्टीन कसो तो टीचर सहज म्हणूनय गेला आसत पण ताजे ती पद्दत जावन पडली एक म्हणजे सादें आतां चुकीची न्ही पद्दत चुकीची तीच म्हणटा ताका खंय तरी करेक्ट करचें पडलें ताका खंय तरी ट्रेनिंग परत दिवचें पडलें ताका रिवायज करचो पडलो कारण शिकोवन 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 कदाचित तो रश्ट जाला आसत ताजी वयली कलम काडुया न्ही थोडी कितें तरी ट्रेनिंग करुया न्ही आमी बऱ्या पद्दतीन व्हरूया सगळ्या टिचरांक अशें सदांच घडटलें अशें ना. प्रत्येक टिचरान जर ही क्लासांतली म्हजी भुरग्यां ही सगळीं म्हजी भुरग्यां ह्या दृश्टीन जर विचार केलो म्हणजे एक सादी गजाल खंयच्याय टिचर तुजो भुरगो जर ह्या क्लासान येवन बशिल्लो तुका आवडटलें आशिल्लें म्हणजे तूं जें शिकयता अशी जर पद्दत तुज्या भुरग्याक शिकयल्ली हें जर टिचरान विचार केलो नाजाल्यार हांव जो वागता हो आनी एक टिचर म्हज्या भुरग्या कडेन वागिल्लो म्हाका तें आवडटलें काय ना ह्या दृश्टीन जर विचार करत म्हाका दिसता अर्द्यावर गोश्टी परत कमी जातल्यो कारण तो टिचर त्या भुरग्याक मागीर आपलें भुरगें आनी आपूण आपल्या भुरग्याक वागयता तशें ह्या भुरग्याक हय तशेंच आसपाक जाय म्हणजे खरें त्या टिचरान तो भुरगो हो म्हजो भुरगो ह्याच नदरेंतल्यान पळोवचें पडटलें. आनी दुसरें ओदोळ तुमी म्हणलें की तुमच्या एरियेंतली सगळीं भुरगीं अशें आसा की जेन्ना फॅमिली बॅकग्रावंड सारको नासलो तेन्ना टिचर च्या हातान तो भुरगो 5 वरां आसता त्या 5 वरांन तो भुरगो जो घडटा तो भुरगो खरंच फुडें बऱ्याक आसता कितले भुरगे आमकां मेळटा त्याय वेळार टिचराचो रोल म्हाका दिसता इवन पेरंटाचोच सो जाता तो म्हणजे तो भुरग्याक डसार ओडून सुद्दां सांगता न्ही कितें घडलें जाल्यार म्हणजे तुमी टिचराकूच सांगता. श्यामलबाई दोन तरेची गजाली कावन्सिलर म्हणटात जाय पूण कावन्सिलर 2 लेवलाचेर जाय. एक कावन्सिलर अशें खंय तरी स्टुडंटाचे प्रॉब्लेम जाले जाल्यार ते टॅकल करपाक ताज्याकी चड कावन्सिलर जाय ते कावन्सिलर टिचर्सांक ट्रेन करपा खातीर जाय खरेंच डेफिनेटली जाय ही एक गजाल. तुम्ही हे म्हणटाली श्यामलबाई म्हणटाली त्या हातूंतल्यान पेरंट्सांचो रोल कितें ह्या सगळ्या गजाली ना म्हाका दिसता पेरंट्सांचो रोल म्हणजे 2 गजाली एक पेरंट्सांक जर भुरग्यांक एक म्हणजे भुरग्या कडेन फ्रेंडली रावली फ्रेंडली म्हणजे अशें न्ही की तो भुरगो तुज्या खानार हात घालता आनी तुज्या बरोबर सिगरेट ओडटा ना सोरो पियेता असो न्ही पेरंट्साचो रोल म्हणजे की त्या भुरग्याक कितेंय बरें दिसलें कितेंय वायट दिसलें टीचर मारता आनी टीचर अशें करता पेक्षा न्ही सादें आज म्हजो दीस कसो जालो हें सुद्दां सांगपा पर्यंत जर भुरग्यांनी पेरंट्सांनी जर भुरग्यां कडेन एक वागणूक दवरत जाल्यार अर्द्यावयर गोश्टी परत कमी जातल्यो. आनी दुसरी गजाल पेरंट्सान समाजाक नाजाल्यार हाका ताका न भिता म्हज्या भुरग्याचेर हो अत्याचार जाता आनी हांव तो अत्याचार खंय तरी ताजेर वचून उलयतलो ही जर दुसरी जबाबदारी धरत जाल्यारूय बी खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गोष्टी कमी जावंक शकता. न्ही म्हणजे हे 2 लेवलाचेर प्राची तूं सांगता भशेन की एक समजा आपल्या भुरग्याचेर कसलोय अत्याचार जालो मागीर तो मानसीक जावं वा सेक्शुअल जावं वा आनी कसलो जावं फिजिकल अत्याचार जावं असले वेळार पेरंट्सान मुखार सरप हें गरजेचेंच त्या पेरंट्सान बट त्याच बरोबर बाकीच्या पेरंट्सांची जबाबदारी ताका सपोर्ट करपाची तुका फाल्यां म्हाका हें जावपाक शकता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या आमच्याच भुरगीं कशें जाल्ल्या भशेन आमी पेरंट्स एकठांय जावया ही बाकीची पेरंट्सांची जबाबदारी जे तुमी म्हणटाले की सोसायटी जी आसा ती एक फावट अशे तरेन प्रॉब्लेम क्रिएट करता. सो सोसायटी भितर पेरंट्स सगळेच आसता ह्या सगळ्या पेरंट्सांनी त्या पेरंटाक सपोर्ट करप ना आनी एक जर पळयशात बाकीचो आतां तो लिगल कितें जातलो तो कोर्टान वतलो ताका कितें पनिशमेंट जातलो तो 10 वर्सां 15 वर्सांनी सुटूनय येतलो पण तो मनीस त्याच समाजान वावुरतलो. सो समाजाची जबाबदारी त्या मनशाक धडो शिकोवपाची म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तो मनीस कोणागेर सोयऱ्यांगेर गेलो जाल्यार त्या सोयऱ्यान जर म्हणत बाबा रे तुजेर अशे आरोप आसात तूं म्हज्या घरा येवं नाका अशें जर ताका 4-5 कडेन जावपाक लागत एक पद्धत जाता स्कुलांमध्ये एक आसता की अमकी एक टायमा नंतर मागीर भुरग्याचे प्रोग्रेस कार्ड घेवप म्हणजे प्रोग्रेस कार्डाक प्रत्येक टिचरीक मेळप थंय हांवूय वता पेरंट म्हणून टिचरी कडेन आनी टिचरी बेजिकली चडशे उलयतात ते तागेले सब्जेक्टा भितर ते कशें आसा ह्या गजाली बद्दल उलयतात बाकीच्या गजाली बद्दल त्या भुरग्याचो ओवरऑल बिहेवियर आनी कितें उलयतात
ना नाही पॉझिटिव्ह पण एक Positive सांगू सांगप चड हाका कमी जाता. हाका म्हणजे परत तुम्ही म्हणताले हे एक प्रकारचे पेरेंटाचे काउन्सिलर टिचरान केलं. पालक असा तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्संटेज ओरिएंटेड पळयता भुरग्याक. नाही मागीर टिचरांक सांगपाक जाय की बाबा ह्यो बाकीची सगळी हय, हय, सांगचें पडटलें, definite. हय, हय. त्यो जातात तुमच्या हातूंत. बरोबर, त्यो definitely teaching- सांगचें पडटलें. टिचिंग फॅकल्टी भितर ह्यो गजाली जायनात जावपाक जाय तश्यो, हय. जाका लागून एक टीचर आणि पेरेंटाची रिलेशन तयार जायना. जायना ते जावचें पडटलें. हय आणि थंय कळटा की स्टुडंटा कडेन टिचरीक स्टुडंटा विशीं चड कांय खबर ना वा ते लक्ष दिना. ह्या दृश्टींतल्यान टीचिंग कम्युनिटीन कितें करचें आसता? टिचिंग कम्युनिटीन आतां CCE प्रमाणे रिजल्ट आयलो. एक्चुअली तशें पळोवंक गेल्यार भुरग्याचें टॅलंटूच कावंट जाता. बरोबर. तो म्युझिकान बरो आसा, तो डान्सान आसा, तो स्पोर्ट्सान आसा, सगळो टिचर तो रिकॉर्ड दवरता वर्सभराचो. त्यामुळे आवय बापूय येतना विचारतनाच कळ्ळें फेल जालो, खंयच्या सब्जेक्टान कमी मार्क पडले विचारतना असोच विचारता. ना, तो स्पोर्ट्सान बरो आसा, तो क्रिकेट बरो खेळटा, तो फुटबॉल बरो खेळटा, चॅसान बरो आसा, म्युझिक तबला बेस्ट तो वापर. त्या आयकुपाच्या मनस्थितीन पॅरंट केन्ना नासता. बिहेवियर ना, हांव मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान एक स्टेटमेंट केली की पेरेंट्सांनी भुरग्याचो जो बिहेवियर आसा तो मॉनिटर करचो. हां. तो मॉनिटर करपाक पेरेंटाक कळचें ना. बरोबर, कसो तो monitor टिचरांनी करचो, करचो. कितें? तो कोणी करचें? ना टीचर. पेरंटाकूय कळूंक शकता पण थंय त्यो गजाली हाता भायर वता तेन्ना तेन्ना. फॉर एक्झाम्पल जो बरो सामको बरो उलोवपी भुरगो सडनली ओगी रावलो नाजाल्यार तो रातचो दचकून उठटा, नाजाल्यार स्कुलान वचूंक सोदना, नाजाल्यार हांव आज वचना पोटान दुखता, तकली निमित्तां उसळटा, सांगता. असली निमित्तां सांगता. तसले थोडे बिहेवियर आमचे इंडिकेटर्स असता, थोडे फिजिकलूय इंडिकेटर्स असता. म्हणजे ताका हाताक खंय कितें मार लागिल्लो आसत, नाजाल्यार खंय वळ आयिल्ले आसत, फिजिकल हय, हय. पनिशमेंट येते असले जाल्यार. पण हे सगळें पेरंट आयडेंटिफाय करूंक शकता. हांव हांगा आनी एक प्रश्न मांडटा की भुरगीं केन्नाय आमकां म्हणटात की आमी जर हो प्रश्न सांगलो जाल्यार त्या मनशाचें कितें जातलें. कारण फॉर एक्झाम्पल आतां हांगा त्या हाणें टिचराच्या बद्दल सांगिल्लें, पण त्या टिचराक स्कुलांतल्यान कितें ताजेर आयलो, ताका केन्ना ताका कितें मेमो दिलो, नाजाल्यार ताका भुरग्यां पासून पयस दवरलो, नाजाल्यार ताजेर ऑब्जर्वेशन जालें, हें जावं ना. सो भुरगीं ह्यो गोश्टी सांगपाकूय भितली न्ही की फाल्यां हांवें टिचरीचेर एक बोट दाखयलें, तो टिचर म्हजेर आनी सूड घेवंक शकता. फेल करतो. पण आतां 8वी पर्यंत फेल जावचो ना एक बरें आतां, पूण 9वी 10वेक म्हाका फेल करूंक शकता. बरोबर. फाल्यां सगळ्यां समोर म्हाका तोमणें मारूंक शकता. फाल्यां घरा वतना आवय बापायक आपोवन कितें निमित्तां सांगूंक शकता. सो ह्याय संदर्भान भुरगीं भितात आनी ती म्हणटात आसूं ह्या सरा कडेन म्हजो आनी 2 वर्सां पालक सुद्धा भिता अशा वेळा. पालक सुद्धा समजा भुरग्यान एक भुरगें प्रामाणीकपणे प्रांजळ रितीन येवन सांगता अशें जालें, आसूं आं सोंस तें कितें तें पळोवया, आमचें कितें 5 वर्साचो संबंद स्कुलाची. पालकूय सांगूंक सोदिना केन्ना केन्ना. त्यामुळे अशें म्हणजे सगळें हें लिंक आसा न्ही तो वेवस्थीत जुळून येवपा जाय. आनी टीचर, पॅरंट आनी एकूण जी कम्युनिटी थंय आसा तांणी सगळ्यांनी मिळून ह्या विशयाचेर खरेंच थोडो विचार करपाक जाय. म्हाका दिसता ह्यो केसी पळय लांबतात न्ही, त्या येवजी ह्यो केसी जर फटाफट decide जावपा जाल्यो. जाय. एक भंय दिसता प्राचीबाई ह्या सगळे गजाली भितर उलयतना की तूं म्हणलें की 76 कितली स्कूल्स आयडेंटिफाय केल्ली, सुपर कॉम्प्लेक्स आयडेंटिफाय केल्ले, तातूंत भितर गव्हर्मेंटान कितें करपाचें बी थारायलें, कावन्सिलर्स अपॉयंट करपाचे, गव्हर्मेंटान करपाचें सगळें कितें. हो प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तो गव्हर्मेंटान करपाचो. पेरंट म्हणटा तें गव्हर्मेंटान करपाचें, टीचर म्हणटा तें गव्हर्मेंटान करपाचें. आमकां कावन्सिलर दिलो ना, आमकां हो प्रॉब्लेम जालो. मागीर सगळें गव्हर्मेंटान करपाचें आनी तुमी कितें करपाचें? ना तशें ना, न्ही. गव्हर्मेंटान जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना गव्हर्मेंट म्हणजे खंय तरी आमी बी न्ही. सगळे, समाज आयला जे भितर. पण अशें आसा एट दी मोस्ट तुम्ही कितें करतात ताका गव्हर्मेंटूय थोडो सपोर्ट करता. ना, पण तेच म्हणटा समज जर गव्हर्मेंट सपोर्ट करता पण पालकांनी तो डिमांड करूं जाय. पालकांनी म्हणूं जाय आमी फुडें सरता, आमी फुडें तूं सरून हाड करुया. कावन्सिलराक. बरोबर. आमी जाय जाल्यार मे बी प्रत्येक पालकाक चड दिवंक जावचें ना, 100 रुपया दिता. सो ह्या थोडे तरी खंय तरी दोनच अकाउंटेबिलिटी. मिनटं उरल्या त्यातूंतल्यान ह्या गजालीचेर टीटीएक चड रोल आसा. आय वूड से नाव काल येदो पर्यंत आमी म्हणलें की पेरंट, टिचर, सोसायटी ह्यो सगळ्यो तिनूय गजाली एक कडेन येतात, त्यो पीटीए भितर येतात. हय. सो सगळ्यांत मोठी जबाबदारी पीटीएची आयडिया आहे. बरोबर. पेरंट टीचर ह्या असोसिएशन सगळ्या गजालींचेर ओरिएंटेशन जाता. जाता न्ही, उलोवलें जाता न्ही हाजेर. डेफिनेटली जाता. ना, आमी संगतान एक नियम केला, आमी खंयच्याय पीटीएन उलयतात आमी तातूंत चायल्ड अब्यूज हाजेर उलयतात. म्हणजे एटलिस्ट पेरंट्सांक की बाबा ह्यो गोश्टी घडटात आनी तुमी दोळे उगडे दवरात. समज जर ह्यो घडटात अश्यो तुमच्या लक्षान आयल्यो ना, तुमकां दिसलें कोणा कडेन वचून उलयात आनी त्यो सामको रडात. हें आमी प्रत्येक पीटीएन करतात. ओके, हे सोंपयतना हांव म्हाका एकूच गजाल तुमी सांगात, तुमी दोगी जाण तो तुमकां कितें दिसता तें. हांव सुरवात केल्ली ती म्हणजे दोश कोणाचो. हय. ओके, ताजेल्यान सुरवात केल्ली. ओके, खूब बरें डिस्कशन जालें, खूब खूब वेगवेगळ्यो गजाली तुमी सांगल्यो. आतां हांव सोंपयतना एकूच गजाल विचारता, ह्या सगळ्यो अश्यो घडणुको घडची न्ही
फिजिकल हॅरेसमेंट, मेंटल हॅरेसमेंट, सेक्शुअल हॅरेसमेंट ही खंयचीच गजाल जावची न्ही वा ताचेर हें जावपाक जाय. सगळ्यांत महत्वाची जबाबदारी कोणाची? हातून सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी पालक आणि टीचर. ना म्हाका दोन्ही दोन सांगात. नाका बरें ओके टिचरांची एक जबाबदारी. सांगात. शिक्षकूच जबाबदार आसतलो. चड शिक्षक जबाबदारी. हय आणि हय घेवपाची. शिक्षकान जबाबदारी घेवची Initiative कोणी पडटली. घेवपाची? इनिशिएटिव्ह याद शिक्षकान घेवपाक जाय. म्हज्या स्कुलान जर अशी केस जाल्या आसत शिक्षक आनी हेडमास्टर जो कोण आसतलो न्ही ताणें हाजेर विचार करचे पडटले. मॅनेजमेंट जर आसा तर मॅनेजमेंटानूय आपली तकली घालची पडटली भितर. ओके. अशें जर म्हज्या स्कुलान घडलां आसत जाल्यार मूळ कारण कितें हाजें? कोण जबाबदार आसा हाका? करचेच पडटलें. तुका दिसता की हांव मुख्य म्हणटा जबाबदारी कोणाची? मुख्य जबाबदार एडल्ट. तो पालक आसूं, टीचर आसूं, समाज आसूं, कोणी आसूं, एडल्ट. कारण भुरग्याचेर जो अत्याचार जातात भुरगे आमची जबाबदारी. आमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी बऱ्या भशेन पाळपा खातीर भुरग्याचो दोश न करता जो एडल्ट ताज्या आवती भोवती आसता ताणें ही जबाबदारी घेवची आनी ताजेर कितें तरी काम सुरू करचें. सो बेसिकली जबाबदारी जाणकाराची जाणकाराची. हे महत्वाचे. आणि भुरगे हे म्हणजे तितली जाणकार आसना, अजाणता कांय गजाली करता, कांय गजाली ताका समजनात, हें करना, गजाली वृत्ती प्रवृत्ती ज्यो सोसायटी भितर आसात त्यो समजनात, अशे तरेन ह्या हातूंतल्यान. सो परत हांव त्या गजालीचेर येता की शेवटी सोंपयतना की जे म्हणजे तुमी म्हणलें की टीचर हांव तुमी टीचर काय पेरंट तुमी सांगले टीचर डेफिनेटली. प्राचीन वेगळे तरेन सांगलें की एडल्ट हो एडल्ट पीटीए भितर येता. हयच म्हाका एकूच डेफिनेटली. सांगात तुमी दोगी जाण ह्या हातूंतल्यान की पीटीएचो कार्यक्रम कितें आसतो हाजेर आमी सोंपोवया. ह्या दृश्टींतल्यान पीटीएचो कार्यक्रम कितें आसतो? पीटीएन आतां डिमांड करचें की आमकां एक कावन्सिलर दी आमच्या खातीर, आमकां कितें तरी बरें आयकूंक दी. ओके ओके. हांव म्हणटलें की पीटीएचो प्रत्येक मनशान खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हांव दोळ्यान तेल घालून आमच्या भुरग्यांची रक्षण करतलो. सो जाय जाल्यार पीटीएन तरेत म्हणजे आज हांव येता फाल्यां तूं येता भुरग्यां कडेन मातशें मेळून मिसळून उलयता हें जर करत आनी टिचरांक ट्रेनींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की बाबा अशें आपणें करचें न्ही. आपली टिचर म्हणून जबाबदारी कितें आनी ती आपणें कशी पार पाडची. सो हांगा खूब थोडके भितर जावन पूण बरी डिस्कशन जालें, बरी चर्चा जाली आनी तातूंतल्यान एक गजाल भायर सरली जी प्राचीबाईन खूब बरी तरेन मांडली की एडल्ट जो आसा, जाणतो जो आसा, जाणटो म्हणजे वयानच न्ही, जाणता, जाणकार, तो जाणकार महत्वाचो आनी त्या जाणकाराची जबाबदारी ज्या हातूंतल्यान भुरग्याक एक सुरक्षितता मेळटली. आनी तो जाणकार जो आसता तो पेरंट आसता, तो जाणकार जो आसता तो टीचर आसता, मागीर हेडमास्टर आसता, मॅनेजमेंट आसता, भोंवतणची बाकीची सोसायटी आसता, बाकीचे तांचे सगळे सोयरे दायरे आनी कितें सगळ्याचीच एक जबाबदारी आसता, संपूर्ण सोसायटीची आसता. ताजें जालें म्हणटकीर फाटल्यांतल्यान उलोवप आनी धजे मारप आनी हें करप आनी तांकां सपोर्ट करप ना अशें तरेचें करचे परस एक सोसायटी जर सगळी जर अशी जाणट्याची जाणकाराची जर मुखार सरली जाल्यार एक धाक तयार जातलो अशे तरेन हॅरेसमेंट करतल्या टीचर जावं वा कोणी जे हॅरेसमेंट करतात भुरग्यांची तांचे खातीर एक धाक तयार जातलो. सो ही जबाबदारी कोण तो भुरगो आमचो आसलो वा नासलो तरी की ती आमचीच जाता. आनी अशे तरेचे हे भायर सरला तातूंतल्यान की पीटीए जी आसा पेरंट टिचर्स असोसिएशन तांणी ही जबाबदारी स्विकारून ताची सुरवात करची. तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयली आनी हाजेर खुबसो उजवाड घालो. म्हाका दिसता खुबशे पेरंट्स पळयता आसतले, भुरगीं पळयता ते टीचर पळयता आसतले, तांकांय कितें समजलां जाल्यार ताचेर चर्चाय जातली अशें आमी समजतात. तुमी आयली म्हूण तुमचे उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, दी ब्रेक आवर.